आदले मुरगांव पीडीएचे अध्यक्ष कृष्णा दाजी साळकरान नगरसेवक गिरीश बोरकर, शमी साळकर आणि थळाव्यांबरोबर उदका पुरवण सारकी जायना म्हण भौशीक बांदकाम खात्याक निवेदन भेटयले। अर्डेक्सवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। गेल्या कित्येक वर्ष आमी पळयता की वास्को खातीर उदकाचे खूब शॉर्टेज जाता, आमकां सप्लाय सारको ना। आज ह्या भागान प्रॉब्लेम जाला, फाल्यां त्या भागान प्रॉब्लेम, फाल्यां थंय ब्लॉकेज, फाल्यां येना। सो खंय तरी ते सगळे प्रॉब्लेम कित्या खातीर जाता आनी कितें हाजें सोल्युशन काडपा खातीर आमी 2-3दा येले, आज आमी हे चवथे फावटी येता, म्हणजे हाजे पयलीं पसून की आमी वास्कोकारांक हो त्रास कित्याक फावो काय म्हणून। आज आमी बाकीच्या भागान पळयता जाल्यार कोणे टँक बांदल्या, कोणे रेजर्वर बांदला, कोणे आनी कितें केलां, वास्कोकूच हे त्रास कित्या खातीर हे आमी आज आमच्या एई सराक मेळपा आयिल्ले आनी ताका विचारपा आयिल्ले की आतां फुडें आमचो गणेश चतुर्थीचो सणूय येता, आमचो सगळ्यांत मोठो सण म्हणटा तो आमचो, आनी त्या खातीर तुमी उदकाची वेवस्था कितें केल्या वास्कोकारा खातीर। हे गणेश चतुर्थीकूय आमकां बालद्यो भरून वचच्यो पडटल्यो, हे सगळे प्रश्न घेवन आमी आज सरा कडेन आयिल्ले। यू थिंक दॅट ओल्ड पायपलायन शूड बी रिप्लेस्ड अशें कितें तुमचें प्रपोजल आसा? हाजे खरें परमनंट सोल्युशन म्हणटा ते MLAकूच रिप्लेस करपाक जाय। ही 10 वर्सां जेन्ना एक खंयचोय आमदार प्रोजेक्ट घालून 10 वर्सां मागीर ना बॅडलक म्हणटा वास्कोकारांचो, खरें हो ताजो बॅडलक न्ही, हो खरो वास्कोकारांचो बॅडलक। आतां आमी भितर जेन्ना उलयताले तेन्ना आमकां तांणी सांगलें की पायपलायन चेंज करपाक जाय आनी 7 वर्सां पयलीं ताणें पायपलायन चेंज करपाक प्रपोजल घाला म्हणून, आनी 7 वर्सां तो प्रपोजल घालून पसून कोणें तरी फॉलोअप करपाक जाय न्ही। हांव हांगा सद्याक एडिशनल चार्जीस तरी पूण हांवें कितें केलां, जेई यशवंत ताका पयलीं डिस्कस केल्लें हांवें आनी हेंगे तो प्रॉब्लेम आसा, तितलो मेजर तो प्रॉब्लेम सद्याक वास्को ना। ते कितें आमी कितें करतले ते आमी वचून तेंगे त्या प्रमाणे ते कंप्लेन करतात, थोडे हांव दिल्लें आसा थोडें, त्या प्रमाणे हांव आमच्या स्टाफाक धाडून कितें आसा तें रिस्टोर करपाक ट्राय करतलो। आनी थोडे एस्टिमेट आमचे अप्रुवला गेल्ले आसात ते हे तरेन सगळे म्हगेले नेटवर्क आसा जाग्यार पडटले आनी आतां सद्या दुसरो प्रॉब्लेम कितें जाता, जे सावलीच्यान उदक येता तें मातशें एक दीस कमी आयलें, ते इफेक्टेड जाता बिकॉज ऑफ टेल एंड ही कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी ताका लागून तेन्ना 2 दीस आमकां बॅलन्स करचें पडटा, तेन्नाच मातसो प्रॉब्लेम आसता। बाकी टायमाची सगळी बरी सप्लाय आसता। सर खंय तरी नवे पायपलायन घालपाचो प्रपोजल मांडिल्लो आहा, तो अजुनी कितें जाला, म्हणजे वॉट इज द इशू, वॉट इज हेल्ड अप फॉर 6 वर्सां जाली म्हणून ते सांगता, तुमी एक्सेप्ट करता, कितें इशू जाला? ते न्ही तसो व्हडलो इशूचो ना, कितें आसा अप्रुवल धाडटले ते प्रोसिजर आसता, सो स्क्रुटनी, टीयर्स, मागीर एडमिशन अप्रुवल, हितून एकदां मातसो टायम वता ना म्हणना, पूण जर अप्रुवल जावन एस्टिमेट हे येता कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना येता मागीर रोखडेंच काम स्टार्ट जाता आनी इतले वर्स कित्याक फायनान्शियल अप्रुवल मेळूंक ना अजुनी? तें म्हाका पळोवचें पडटलें, कित्याक हांव नवो आसा आनी मातशी डिस्कस करून पळोवचें पडटलें म्हाका। तुमच्या हिशोबान इट इज स्टील इन द पायपलायन? ते न्ही थोडे नेटवर्क आसा ते ओल्ड आहा नो डावट, ते चेंज जावपाक जाय आनी तेजे ऑलरेडी एस्टिमेट गेल्ले आसा, ते जर जाग्यार पडले सगळे कामां जाल्यार। पूण आतां तांच्यांनी सांगिल्ले भशेन चवथ येता जेन्ना। बट वेदर यू आर फायंडिंग डिफिकल्टी, तुमकां डिफिकल्टी वेदर डू यू हॅव शॉर्ट ऑफ स्टाफ जावं कितें सो बिकॉज ऑफ दॅट डिले जाता? तशें न्ही, शॉर्ट ऑफ स्टाफ ना, कितें आतां सगळें आतां हें PWCचें स्ट्रक्चर आसा तें चेंज केल्लें आसा, सगळें वाडयलां तें वाडयलां, थोडो स्टाफ तो कमी जरी उरलो तो एफिशियंट आसा आनी तो बरें पळय काम करता, असो पण मॅनेज करता आनी आमी आउटपूट दितात बरें पळय। यू फील दॅट पायपलायन शूड बी रिप्लेस्ड अशें कितें जावं? नाही रिप्लेस त्याच प्रपोजल गेल्लें आसा पळय तें रिप्लेस आतां ब्रेक डावन जालो आनी कितें जालें लोकल प्रॉब्लेम जालो, आमचो स्टाफ रोखडोच वता, फोन कॉल आयलो रोखडोच व्हेरी नेक्स्ट डे वता आनी टॅकल करपाक ट्राय। वास्को इज गेटिंग सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर। ब्रेक डावन जर आसलो तर थंय फर्स्ट प्रिफर करचो पडटा, इंडिविज्युअल कनेक्शन मातशें सेकंड फेज वास्को सफिशियंट उदक मेळटा सफिशियंट तें न्ही उदक मेळटा पूण कितें जाता तें मातशी पायपलायन बारीक हें तें उरल्यान आमी एडिशनल प्रेशर घालूंक शकना, एडिशनल प्रेशर घातल्यार सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उदक प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता, पूण तशें केल्यार आमकां मेन लायन बस्ट जावंक शकता, तें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर जाग्यार पडलें जाल्यार सेकंड फ्लोर येवपाक कितले तेंप लागतलो सगळे जाग्यार पडपाक? तेजी हांव एक्झॅक्ट हांव दिवंक शकना, कित्याक आमकां ती त्या कामाची वर्क ऑर्डर येवन एक्झिक्यूट जातकीच कळटलें केन्ना अशें।